म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, ह्या दिसांनी आमी आयकता की देवाची येवजणे प्रमाणे सगळें देव कोत्ता. ताका फकत आमचो सहकार जाय. आनी आमी पळयता दोनी ह्या वाचपांनी ही जाणटी जाल्ली बायल गो जाकारायस आनी एलिझाबेथ आनी तिचोर आदल्या तेंपार सॅमसनाची माय आनी पाय ती म्हातारी आसली. पूण देवान आपलो दूत धाडून तांकां सांगलें तूं गर्भेस्त जातली. पूण ही मनशां एकदम दरवंत आसलेली, सगळें सुमृती प्रमाणे ती पाळटाली. निराशी जालेली, पूण हे निराशेपूण देवाक ओपून आपलो कितें काम कारभार आसा तो ती करीत रावली. आनी देवान आपली येवजणे प्रमाणे ताका निवडली आनी ताका भुरगीं दिली. आतां भुरगीं जातना ही भुरग्यान ताणें सांबाळूंक जाय. बेश्टेंच आपलें जिवीत कांयचे कांय जिवंक फावना. तिका सांगलें ताणें तुवें वायट कसलेंच वस्तू खावंक फावना, ना म्हणून सोरो पिवंक फावना. बरे भाशेन माणसुकीन ह्या भुरग्याचो तुवें परमोस करूंक जाय. तेच भाशेन एलिझाबेथीनूय ह्या भुरग्याचो परमोस केलो. पूण देवान सांगलें ताका हो भुरगो कोण जातलो आनी कशे भाशेन जियेतलो पळय तें. आनी तें ताणें सोत मारलें. आनी ताका दोगांयकू सॅमसनाक आनी जुवामाक ताच्या पांयन मायन बरे भाशेन देवाची राखणी खाल आनी देवाची येवजणे प्रमाणे आनी ताची देव भिरांतीन ताका वयर काडलो. आतां आमी तेच भाशेन कोत्ता न्ही. आमी भुरगें जातलें जावचें ना म्हणून देवा कडेन मागता. खूब जाणां येवन हांगसर सायबा कडेन मागतात. कित्याक हें कोरोस जालें 2 वर्सां जालीं जायना भुरगें. हांगसर येवन मागीर ती मागतात आनी देव तांकां एक भुरगें फावो कोत्ता. तेन्ना कितलो तांचे मदें आनंद आसता. ह्या भुरग्याचो ती बरी भाशेन परमोस कोत्ता. आनी आयज काल आमी जाणो कशे भाशेन हो संवसार बदलत गेल्लो आसा. आनी हो परिणाम एके वतीन आक्रमण कसो तांचेर घडटा आनी तांकां मागीर घोटाय जाय. हाका लागून आमी मागण्यांत तांकां सदांच दवरूंक जाय आनी मागण्यांतल्यान तांचे कडेन आमी उलोवंक जाय. हे भाशेन ही भुरगीं आमी देखीवंत वाटेन तांकां वाडयतल्या. तर हें सगळें घडच्याक देवान आमकां खूब दिलेलें आसा. कितें दिलेलें आसा? पयले सुवातेर तो आमचे भितर जियेता. म्हणटच आमकां चड पयस वचपाची गरज ना. ताचेच कडेन आमची चिंतना भावना सांगली की ताचो पवित्र आत्मा मागीर आमकां सुचयता आमी कशें कितें करूंक जाय पळय तें. पूण ही प्रॅक्टीस करूंक जाय. बेश्टेंच कितें जावचें ना. प्रॅक्टीस आसत तर हो संबंद मागण्याचो तांचे बरोबर आसत तर ते भाशेन कोत्तले. दुसरें म्हणजे आमी खूब त्याग करचो पडटा. म्हणजे आमी देवान दिलेलें बरेपण ताचेच सगळें धरून तें आमच्यान वाडोवंक जाता आनी दुसऱ्यांक तें आमी दिवन आमी दादोशी जातले. कित्याक देव जेन्ना आमी दिता तेन्ना तो आनिकूय आमकां दिता. कित्याक तो आमचें सगळें दुसऱ्यांक दीत आसता. हे भाशेन आमचें जिवीत आमी सारया. आनी आयच्या दिसा हें मनांत दवरया की सगळें देवान येवजिल्लें आसा. ताचे येवजणे प्रमाणे आमी जिवच्याक जें काम आमी कोत्ता तें ताका एकवटान आमी करीत रावया. आनी हे भाशेन देवाक आमी महिमा हाडटल्या आनी आमकां शांती मेळटली आनी दुसऱ्यांची आमी सेवा कोत्तल्या. सगळीं जाणां आमचे हात अशे वणटीन दवरया, दोळे बंद करया. प्रत्येक सुस्कारांत तो आमच्या मनांत, कुडींत आनी ओतम्यांत येता. आमी ताका एकवटान हे भाशेन रावतना आमी सगळ्यां पासत मागया. आनी आयज चड करून आमचो फादर शॉन आसा ताचे पासत मागया. कित्याक ताचो आयज जल्माचो दीस. देवान ताका राखचो, सांबाळचो आनी ताका सगळें बरेपण फावो करचें म्हणून मागया. आमेन.